नमस्कार. आम्ही आज सध्या अंजुना कुमार वाडो हांगासर आयज सकाळ फुडें हांगासर एक 7 सुमार एक्सिडंट जाल्लो आसा. एक पर्राच्यान गाडी अंजुना सायडीन वताली. हांगासर एक स्पीड ब्रेकर आहा. तेणें ह्या स्पीड ब्रेकर आसून सुद्दां तेणें गाडी स्लो करूंक ना. तो खूब फास्ट आसलो खंय अशें आमकां सुत्रा कडल्यान कळटा. आनी हे स्पीड ब्रेकराचेर तेजी गाडी परती जाली. सायडीन दुरीग आसा, ते दुरीग ताणें फूल डॅमेज केल्ले आसा. फूल ते दुरीग मोडिल्ले आसा. आनी त्या गाडयेन 5 जाण आसले थंय, बट कोणाक इंजरी जाल्ल्यो ना. रमेश, तुवें सकाळीं हांगा एक एक्सिडंट पळयल्लो आसा. एकदां कितें म्हणून जालें? हांगा आमी आहा स्कॉलाच्या फुडल्यान लिटल एंजल म्हणून अंजुना. ओके, आज हॉलिडे आसल्या कारणान हांगासर कोण येवंक ना. पेरंट्स बीन हांगा भुरगीं नाल्यार नॉर्मली हांगा गर्दी आसता पेरंट्स. ओके, पर्रासून गाडी एक ट्युरिस्ट गुजरात रजिस्टर्ड ही आतां अंजुनाच्या वाटेन वयताले बिचा सायडीन आनी तेंच्यांनी स्पिडीन आहले. तेजे पयलीं येवच्या पयलीं स्कॉला पयलीं एक स्पीड ब्रेकर आहा आनी तेच्या फुडल्यान सेकंड स्पीड ब्रेकर आहा. सेकंड स्पीड ब्रेकरा कडेन तेंच्यांनी डायरेक्ट व्हरून दुरगार मारली आनी दुरीक तो डॅमेज जाल्लो तुमी पळोवंक शकता. आनी नॉर्मली कितें आहा ते ओनर आहा स्कुलाचे, तेंचें घर ते फुडल्यान आसा. नॉर्मली ती सदांच वॉकिंग वयता तेजो मिस्टर. आयजूच कितें तो बेगीन येवन गेलो खंय, नॉर्मल नाल्यार आयज तो गावपाचो तेच्या पोंदाक. आनी गाडयेन कितके जाण आसले? एक 5 जाण काय आहले दिसता. कोणाक इंजरी जाल्या? इंजरी कोणाक जावंक ना. ड्रंक बी कितें आसले ते? काय सांगूंक शकना की ते नॉर्मल दिसताले सगळे बूट बीन घालून आसले. स्टुडंटा खातीर सौरव शिरोडकर.